थोड्यांनी म्हणचे आसा तूं आणखी तसोच आसा की जाल्यार रे तेरेक वचून फायदो कितें. आतां जी न्ही बदलाप म्हणटा आसतना थोड्यांनी एकच बोटी चिंतचे हांव एका रेतेरेक गेली, हांव एका रेतेरेक गेलो, देखून फाल्यां हांव खाली पांयानच चलतलो. फाल्यां हांव कितें मांस मासली खावंक सोदचो ना, सकड उपवासच करतलो. हांव एक क्रिस्तांव, म्हाका म्हज्या क्रिस्तांवपणाचेर अभिमान आसा, म्हाका म्हज्या क्रिस्तांवपणाचेर संतोश आसा. देखून म्हजे लागीं आसलें भांगार दिरुवें हांवें आज सोदून काडूंक आसा. आनी तुजे लागीं गिरेस्तकाय आसतना कशी जाय तशीची, पूण भिकारी जायनाका. सगळीं तुमी अपुरबेन उर्बेन आयकते आसात. आतां वडूल हांवें आयकलें तुमकां थोडी सवालां विचारलीं, तुमी वय न्हय म्हणून जाप दिली. हांव चिंता सदावतां तुमी सक्ता क्रिस्तांवां म्हणून. तुमी क्रिस्तांव म्हणून तुमकां अभिमान आसा? इल्लोसो व्हडल्यान वय. आमी क्रिस्तांवां देखून संतोश आसची मनशां म्हणून तुमकां अभिमान आसा? आमी क्रिस्तांव देखून क्रिस्तान आमकां वाट दाखयल्या, हाका लागून क्रिस्ता सारके कश्टा दुखांती आमी क्रिस्ताचो पाटलाव करतले, हांव ताच्या फाटल्यानच वेतले हांव म्हणून सांगूंक धैर्य आसा? आतां वय वय म्हळें तें आमच्या इस्कॉलांत आमी दोतोर शिकोवच्या भुरग्यांक तशें विचारता, वय वय म्हणटात. आतां वय म्हणूंक जाय, सकडांची जबाब आमकां तितल्या व्हडल्यान आयकूंक जाय, जायत न्ही. देखून थोडे दादले सकडां अशें कितें थोडीं जाणां तुवाल्यांनी वारें घालते आसात, दग सोडल्या आमकां फादरान सांगलें. देखून कोणाचो ताळो आयकना तांकां त्या तुवाल्यान तोंडाक अशें मारा, व्हडल्यान सांगूंक जाय. दादले कोणाक हार्ट काळजाची पिडा आसा ती चड अर्द्याक धाडयनाकात, पूण हात वयर करा, हात वयर करा. बरें अपुरबाई, आतां आज आमच्या हेर धर्मांच्या भाव भयणीक 2 फेस्तां, आमकांय फेस्तां तितले की हात पुरो जाले. व्हडले दोनी हात घाले तिणें मागीर, ओके व्हडली. आतां आमकां कोणी एकलो आमचो प्रधानी कोणी म्हणटालो हर्दें बडोवन म्हणून, पूण आमी क्रिस्तांव म्हणून हर्दें बडोवन सांगया म्हाका म्हज्या भावार्थाचेर अभिमान आसा म्हणून. जायत की जायत न्ही. देखून सकटा आमचें हर्दें बडोवन सांगया तुमकां. एपटी हांव पातकी म्हणटा आसतना थोडीं जाणां अशें करून हांव पातकी कितें म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध अशें करतात. हांगा आतां व्हडल्यान जायत न्ही. तुमी हर्दें बडयलें म्हाका हांगा आयकूंक जाय, जाय. देखून सकटा तुमी क्रिस्तांवां देखून दोनी हात सकला घाला, हर्दें बडोवन जायत न्ही. तुमी क्रिस्तांवां म्हणून तुमकां अभिमान आसा? वय शाबास. आमी संतोष बरीत सदां खुशाल आसची मनशां म्हणून सांगूंक अभिमान आसा? शाबास. आतां हें कित्याक गरजेचें, ह्या सुरवेल्या शिकोवणे वेळारच हांव तुमकां थोड्यो संगती सांगूंक वेता. तें आमकां ओपोवन घेवंक इल्लें कश्टांचें. कालच हांव एक कडेन शिकोवन दिवन आसलो, रेतेर दिवन आसलो. आमकां ल्हानपणांत तावन समजातात न्ही. आतां हांव हांगा आसतना म्हजी कोंकणी थोडी तुमच्या सारकी जाल्ली. हांव मंगळूर आनी तिशेनपुरा गेल्या उपरांत म्हजी कोंकणी थोडी बदलल्या, पळल्यार जाल्यारय तुमकां सगळ्यांक समजता म्हूण कळटा, चिंता. आमकां ल्हानपणांत हांव दोतोन शिकयल्या, गूड मॉर्निंग गूड इवनिंग म्हणून शिकयलां. पूण आमकां क्रिस्तांवांक एक ग्राचार म्हणयत हांवें एक गरज नाचल्लो विशय शिकयला. कितें? आमकां सगळ्या क्रिस्तांवांक भिकारी करून दवरला. समजल्यात? भिकारी करून दवरला. हांव एक काणी सांगता. ही काणी सांगून म्हाका पुरो जायना. हांगाच कारवारांत आसतना एक कडेन एका फादरान सांगिल्ली काणी, भोव अपुरबायेची काणी. तुमी भोवशी आयकल्या जाल्यार परत्यान सांगता. ही काणी गरजेची, सारकी समजून घेया. एकलो भिकारी आसलो.
भिकारी आसलो आनी हातांत एक ताट घेवन एक आयदन घेवन काय एल्युमिनियमाचें जावंक पुरो तें सकड अशें अशें जालां आनी मेळें लागलां ताका आनी तातूंत थोडी कॉयनां घालन आवाज करन भीक मागतालो. घरांत हांव घरा वचून भीक मागतालो आनी थोडीं मनशां ताका थोडी कॉयन्स घालन भीक दिताले. काणी समजतात न्ही? समजता न्ही? हय, भीक दितालीं. भीक मागून वेता आसतना एका फाल्यां घरा पावलो आनी थंय तो आवाज करून भीक मागा लागलो. आनी तो मनीस ताका पळयता आनी पळोवन ताका कितें आशा जाता. तो म्हणटा, भिकाऱ्या, हांव तुका 2 नवीं आयदनां नवीं ताटां दिता, तुजें तें म्हाका दी. आतां हाचें घर व्हड आसा, हो मनीस बरो व्हड दिसता, पूण तो म्हणटा तुजें तें आयदन म्हाका दी. भिकाऱ्याक खुशी, म्हाका 2 आतां नवीं आयदनां मेळटात न्ही, हांवें आनीकी भीक मागूं येता म्हणून ताका भारी खुशी. देखून तो ताचें ताट काडटा, हाका दिता आनी ताणें दिल्लीं 2 नवीं आयदनां घेवन भीक मागते वेता. आमी कातोलिकां असल्या सैमाची. आमी घरांत घरा भीक मागते वेसांव आनी आमच्या आयदनांनी भीक मागते आसांव. कसली भीक? देवा म्हाका कुरपा दी, देवा म्हाका हें दी तें दी, सकट दी. हें मागचें कोणें? अम्मा ताई कोडी म्हूण मागचें कोणें? भिकाऱ्यान. आमी देखून गेल्ले कडेन सकट आमी मागते आसांव. आतां हो ह्या भिकाऱ्याचें आयदन घेतिल्लो मनीस आनी तुमी आयकलां कोंकणींत कन्नडांत कितें म्हणटात म्हाका कळना. कोंकणींत आमी सोनार म्हणटा. सोनार म्हळ्यार भांगाराचें काम करचो मनीस. ताका हें मेळ्यांत भरिल्लें काळें आयदन पळोवनूच कळ्ळें हें कितेंगी दुसरेंच आयदन म्हणून. तो भितर व्हरता आनी तें बरें करून कॅमिकल घालून धुता आनी थंय एक भांगाराचें आयदन आसलें. आतां येदोळ पर्यंत तो भीक मागतलो आसलो न्ही. तो भिकारी आसलो की गिरेस्त आसलो? तो भिकारी आसलो की गिरेस्त आसलो? गिरेस्त आसलो. पूण ताका तें मेळें आयदन घेवन भीक मागून संवय जाल्या देखून तो भीक मागते गेलो. ताणें जर तर तें आयदन बरें करून धुल्लें भविश्या तोय 1-2 माळयेच्या घरा बरो करून सुशेग गिरेस्त जावन जियेतो. वय गे, वय न्ही? आमी क्रिस्तांवां तसलीं. आमचे लागीं गिरेस्त काय आसा, हांव दुडवाची म्हणना. आमच्या लागीं गिरेस्त काय आसा, दुडवाची म्हणना. कित्याक तुमी सकट कश्ट काडची मनशां. देखून आमचीं भुरगीं गांवांत आसात, परगांवांत काम करनासात. तुमी सकाळीं जावन सांज पर्यंत एक इतलो वावर करतात, काम करतात आनी आमचो गांव थोडो दुबळो आसा, न्हय म्हणना. पूण हांवें उलोवची गिरेस्तकाय दुडवाची न्ही, आमच्या जमिनीची न्ही. हांवें उलोवची गिरेस्तकाय आमच्या क्रिस्तांवपणाची. आमचे लागीं इतली गिरेस्तकाय आसल्यार आमचे लागीं ना म्हणून आमी कोणा लागीं सोदून धांवता, तांचे थंय हांचे लागीं सगळ्या लागीं मागता. देखून हांवें म्हळें सुरू तुमी हृदय बडोवन सांगूंक जाय, हांव एक क्रिस्तांव. म्हाका म्हज्या क्रिस्तांवपणाचेर अभिमान आसा, म्हाका म्हज्या क्रिस्तांवपणाचेर संतोश आसा. देखून म्हजे लागीं आसलें भांगार दिरुवें हांवें आज सोदून काडूंक आसा. आनी तुजे लागीं गिरेस्तकाय आसतना कशी जाय तशी जिये, पूण भिकारी जायनाका. जायत कितें म्हणटात? भिकारी जावन जियोवचें नाका. आमकां क्रिस्तांवांक इतलो आशिर्वाद बेसांव देवान दिला. देखून ह्या बेसांवांनी आमी सुशेगाद जियोवंक जाय. आनी आमच्या ह्या रेतीरे वेळार सकट तुमकां आदार दितात कितें करूंक? हें दिरुवें सोदून काडूंक. देखून जेजू ओपार सांगता, एकलो मनीस तो ताचें शेत कोसतना पळयतना कितें पळयता? एक आवाज जाता ताका आनी तो आसलें सकट विकता आनी तें शेत मोलाक घेता. कित्याक ताका खबर आसा थंयसर एक दिरवें आसा म्हणून. आमी तसलीं क्रिस्तांव मनशां. देखून ह्या 3 दिसांनी देवाचें उतर, देवाचें साक्रामेंत आमकां मेळटा आसतना आमी भरपूर रितीन ताका सहकार दिवंक जाय आनी आमची गिरेस्तकाय जियोवंक जाय.
देखून तुमकां एक मोदे मोदे भुरगीं आसली इल्ली स्वस्तिकाय घेया, उबी रावा. पयलें आरंभ करच्याक प्रवादी एरेमियान बरयल्ल्या पुस्तकांतलें वाचप. तुजी उतरां म्हाका पावलीं तेन्ना हांवें तीं ग्रासिलीं. तुजी उतरां जालीं म्हजो संतोश, म्हज्या काळजाचो आनंद. कित्याक सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा, तुज्या नांवान म्हाका आपयतात. हांवें वाक्य वाचता, दये करून म्हज्या फाटल्यान म्हणा. एरेमिया प्रवादी अध्याय 15 वाक्य 16 सगळीं म्हणा. तुजी उतरां म्हाका पावलीं तेन्ना हांवें तीं ग्रासिलीं. तुजी उतरां म्हाका पावलीं तेन्ना हांवें ती ग्रासिलीं. तुजी उतरां जालीं म्हजो संतोश, म्हज्या काळजाचो आनंद. कित्याक सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा, तुज्या नांवान म्हाका आपयतात. आतां हे एरेमिया प्रवादी आपणा विशयान सांगता, सगळे इस्रायल परजे विशयान सांगता. देखून पळया, आतां उतरां ग्रासिलीं म्हणटना हांव तुमकां बसूंक दिना. हांगाच्या ह्या गांवच्या लोकांक खबर आसा, हांगाच्या लोकांक बरोबर फादर जोसेफान सांगता आसतना वर्सां आदीं म्हणून हांगा एक मजेचो विशय घडलो. आमी हांगा इगर्जे कडेन पळोवन आसले. हांव हे पुटी कितें तें एक घाण पडटाली सकाळीं मिसाक येता आसतना. एक कडेन आंब्याच्यो पारी रास पडल्यात आनी तांदूळ घाण. ही कसली आबा घाण? कोण हांगा येवन सकाळीं फुडें या राती ह्या आंब्याच्यो पारी अश्यो वटूक घालतात म्हणून. आमकां तेन्ना कळ्ळें, हांगा गांवच्या लोकांक मस्त गोरवां आसलीं, गायो आसल्यो. दिसाचे फळ पिकता, आंबे पणस या कितेंय जावं पुरो, दिसाचे ते पिकतात, सांजेर ते पडतात. आनी हांगा वारें येत आसतना, सांजेर वारें येत आसतना व्हड दोन आंब्याचे रूख आसले. आंबे बडा पडटना आमची गोरवां, आमच्यो गायो धांवतात कॉम्पिटिशनार, कोणाक चड मेळटात म्हूण. खावंक सुरू केल्यो, वेगळे आंबे केले आनी तांच्या हांगा दवरले. आमी सांजेचे मागणे जावन घरा वता आसतना ह्यो गायो गोरवां वयर येतात, सुशेगाद न्हिदतात आनी एक एकच आंबो पाटी काण गळोवन बरो करून साबून बरो करून खाव. आनी तांकां आळसाय, आमी आंबे केले, आंब्याची पार अशी उडयली म्हूण तांकां तें करूंक जायना. देखून थंयच न्हिदल्या कडेच घाले. पूण कान मेळटाना ग्रासूंचे आमी सावकास करून थोडे करून हाताची बोटां घेवन आमी जेवता. पूण एका सुन्याक पळया, ते मासलेचो कुडको जावं या कांटो जावं या मांस जावं अशें उडयलें, गिळण जालें. ग्रासूंचे आदीं मोणजाती आसतना, वाग सिंह आसतना तांकां आमी म्हणटा ग्रासूंची मोणजात. ती सावकास करून चिवून खायनात, ग्रास दितात. देखून आतां एरेमिया प्रवादी म्हणटा, तुजें उतर म्हाका पावलें, हांवें तें ग्रासिलें. देखून एकच बोटी पळया. ताच्या उपरांत म्हाका, हांव तुमच्या लागीं सांगता, कितल्या जाणांक बायपाट जालें म्हूण, जायत न्ही? कितल्या जाणांक बायपाट जालें म्हूण 3च वाक्य आसात, म्हाका बेगीन सांगा. पळया परत्यान, तुजी उतरां म्हाका पावलीं तेन्ना हांवें ती ग्रासिलीं. परत्यान सांगता, सारकें मोती करूंक जाय, एकच बोटी. ताचे उपरांत हांव विचारता, कोणाक बायपाट सांगूंक जाता पळया. तुजी उतरां म्हाका पावलीं तेन्ना हांवें ती ग्रासिलीं. तुजी उतरां जालीं म्हजो संतोश, म्हज्या काळजाचो आनंद. हळे आतां वाक्य लांब आसा, जालें. तुजी उतरां जालीं म्हजो संतोश, म्हज्या काळजाचो आनंद. ओके.
ताचे उपरांत निमाणें वाक्य, कित्याक सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा तुज्या नांवान म्हाका आपयतात. कित्याक सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा तुज्या नांवान म्हाका आपयतात. बसा. कितल्या जाणांक आतां बायपाट सांगयेत सकयल पळयनासतना बगलेक कोण आतां स्त्रियांक बरें. आतां घोवाक पयलें वाक्य हांव उडास दवरतां, सेकेंड वाक्य तूं म्हाका सुकल्यार म्हाका सांग म्हणून अशें करा. जायत न्ही? कितल्या जाणां कोणाक सकट बायपाट जालें? कोणाय किना. भुरगीं तुमची आवय बापाय शिका म्हणून 2 मार दिल्ल्या बरी आतां तुमच्या आवय बापायक अशें करा, आमकां बायपाट करा करा म्हणटा, तुमकां जायना न्ही म्हणून. कितल्या जाणांक सांगयेत बायपाट सांगयेत. वेगी कोणे बाय तूं सांगताय तिणें हात तकली करपिली हांगा अशें. हांवें चिंतलें हात वयर घालूं म्हणून. आळे 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 वेगी 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 तुज्या बगलेच्या किसार बगलेच्या किसार सांग वेगी. पळया परत्यान हांव एकटीक वाचता सक्टांनी घरा वता आसतना ही बाई पटकन वचूंक जाय आज. ताका लागून परत्यान एकच बोटी वाचता. देखून बरें प्लॅन करा. तुज्या देखीच्या लागीं इसारा. आळे थोडे जाणीं बरोवंक लागलीं. व्हेरी गुड. तुजी उतरां म्हाका पावली तेन्ना हांवें ती ग्रासिली. तुजी उतरां जाली म्हजो संतोष, म्हज्या काळजाचो आनंद. संतोष म्हज्या काळजाचो आनंद. कित्याक सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा तुज्या नांवान म्हाका आपयतात. जालें बायपाट जालें न्ही? कोणाक सांगयेत? बाय सांगताय. बसून सांग, व्हडल्यान सांग. तूं वय. तुजी उतरां म्हाका पावली तेन्ना हांवें ती ग्रासली. जाली म्हज्या काळजाचो संतोष, म्हज्या काळजाचो आनंद. निमाणें उतर. कित्याक सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा तुज्या नांवान म्हाका आपयतात. तुज्या नांवान म्हाका आपयतात. खंय आमकां देवाच्या नांवान आपयतात? खंय आमकां देवाच्या नांवान आपयतात? खंय बाय आमकां देवाच्या नांवान आपयतात? एक सर्टिफिकेट भरता आसतना नीव क्रिश्चन रा, तूं एक क्रिस्तांवगी, आमकां देवाच्या नांवान आपयतात. हांव उपरांत एक पाद्र्याप एक फादर एक कंदार सांगतलो बरें करून आमचो कितें सगळ्यांचे तुवाले घेवन हांवूय अशें करता. वारें घालूंक आमकां बरें आसा. हरणी आज दोग आहा. कितें करया जावं. ह्या सगळ्या रेतीरेक आमकां विशय दिला. हांवें आतां हें कित्याक तुमकां सांगलें? ह्या रेतीरेचो विशय आसा रोमाकारांक पत्र अध्याय 5 ओळ 5. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 5 वाक्य 5. बरवोसो आमकां निराशी करिना. बरवोसो आमकां निराशी करिना. पूण ही उतरां समज जाय जाल्यार ताच्या पयलें कितें बरयलां म्हणून देखून हांवें तुमकां 2 विशय येदोळ सांगले. एक, तुज्या भावार्था वय तुका अभिमान आसा गी, वय म्हळें तुमी. दुसरें आमी म्हळें देवाचें उतर आमकां येता आसतना हांवें तें ग्रासूंक जाय. एक पावटी सांगलें, एकच पावटी तें आमी आयकूंक जाय, मनांत घेवंक जाय आनी तें उतर आमच्या जिणेंत हरी एक घडी आसूंक जाय. देवाचें उतर. देखून देवाचें उतर म्हणटा आसतना बायबल न्हय, देवाचें उतर म्हळ्यार जेजू क्रिस्तच देवाचो पूत, एकलोच पूत. देखून ताचे विशांत आतां सा पावलू आमकां कितें सांगता हो विशय सगळ्या रेतीर असो. देखून परत्यान हांव तुमकां उलो करतां. दयेकन उबे रावा. हें उतर आयकूनच्या पयलें तुमची काळजां मनां तयार करा. काळजां मनां तयार करा. एकच पावटी आयकल्ल्यांत हांवें उतर ग्रासूंक जाय.
एकच पोटी हांव वाचतां, ताचे उपरांत जाल्यार विवर दिता. पूण सगळ्यांनी तुमी ग्रासूंक जाय. तयार करा. एकच पोटी एक तांतलो शब्द ह्या हे वोळ सुकोवन वचूंक नजो. सांग पावलून रोमाकारांक बरयिल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावार्था वरवीं आमी नितीवंतपण जोडलां आसता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी आतां देवा थंय शांतीन जियेता. आमी आतां आसलेल्या कुरपेच्या पावंड्यार आमी पावाशे आमकां वाट वेल्ली जेजू क्रिस्तानच. आनी ताचेच उदेशी देवासोवें आमकां वैभव लाभतलो म्हणून बरवोसो धर्न उल्हास पावता. तितलेंच न्हय, आमच्या कश्टा अनुवारांतय आमी संतोश पावता. कित्याक कश्ट अनुवारां सोंसणिकायेक वाट करतात. सोंसणिकाय आमकां तिरसन पारखूंक करता आनी तिरसन आमच्या बरवोशाचें मूळ जावंक पावता म्हूण आमी जाणाव. असलो बरवोसो आमकां निराशी करिना. कित्याक आपलें देणें म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दाराळ वतला. देवाचें उतर, देवाचे ओडुपकार. बसा. आमच्या सगळ्या रितीरेचो विशय देखून निराशा भाव बरवोसो आमकां निराशी करिना. निराशा म्हळ्यार कितें? तूं जायते आशेताय, पावस येवं दी म्हूण मागताय, पावस आयिल्लेंच भी ओमताय, ताच्या उपरांत परत्यान वत पडटा, सकट नाश जावन येता. निराशा. इतले कश्ट काण तूं शिकताय, एक डिग्री जोडूंक पळयताय, आवय बापाय जाल्लीं तुमी तुमच्या भुरग्यांक दीस रात म्हणल्यार बरी कश्ट काण शिकोवंक पळयतात आनी त्या भुरग्यांक एक काम मेळो म्हूण मागतात. पूण कितलो प्रयत्न केल्यारय कांयच जायना. निराशा. तांच्या जिणेंत सकट बरें जाता, म्हज्या जिणेंत कित्याक हांव पिडा शिडा येता मात्र न्ही, आसुल्लो दुडू हांव वगडावन घेता, मॅट मुखार काडच्या बदलाक हांव फाटी वेते आसा. निराशा. पूण हांगा सांग पावल आमकां सांगता, बरवोसो आमकां निराशी करिना. बरवोसो आमकां निराशी करिना. परत्यान सगळ्या जुबले वरसो देय हो परत्यान व्हडल्यान म्हणा, बरवोसो आमकां निराशी करिना. सगळीं म्हणया, बरवोसो आमकां निराशी करिना. हांव वगे रावलो कित्याक थोडीं जाणां अशीं पळोवन रावल्यात म्हाका. तूं कितेंय म्हूण फादर, हांव म्हणी आसता उक्ते करिना अशें दान म्हणून रावल्यात. बरवोसो आमकां निराशी करिना. अपुर्बाय. आतां 3 दैवीक शेगूण आसात: भावार्थ, बरवोसो आनी मोग. भावार्थ, बरवोसो हे हांवें तुमकां दोतोनीच्या क्लासान शिकयिल्लें बरें सांगचें. हे कित्याक ओडून हांवें तुमकां काणी सांगली न्ही. गिरेस्त मनीस भीक मागिना. देखून आमी सगळीं ती गिरेस्त मनशां. आमकां भीक मागून 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 संवय जाल्या. आज आमी आमची गिरेस्त काय सोदूंक जाय, गिरेस्त काय ती जियोंक जाय. देखून भावार्थ, बरवोसो आनी मोग. मोग आतां सुरू जाल्लो. देवान आमचो असोय मोग केलो, ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या खातीर दिलो. हो मोग सासनाक जियेता. देखून सर्गार आसचो एकच शेगूण मोग. मोग सासनाक बाळटा. पूण ह्या संवसारान आमी पयन करनासतना आमकां 2 दैवीक शेगूण जाय. खंयचे? ह्या संवसारांत आसतना आमकां 2 दैवीक शेगूण जावंक जाय. खंयचे? भावार्थ आनी
बरवसो. भावार्थ आनी बरवसो. सकडांक तुमकां हांगा जमलेल्यांक सकडांक तुमकां सकडांक पवित्र स्नान मेळ्ळां. पवित्र स्नान मेळ्ळां. आतां पवित्र स्नान मेळिल्लें तुमच्या भावार्थाचें लक्षण गी या भावार्थ आसा म्हणल्याची खात्री. आतां म्हळ्यार तुमकां पवित्र स्नान मेळ्ळां देखून पवित्र स्नान मेळ्ळ्या उपरांत आनी आमी भावार्थांत वाडता गी या भावार्थ आसा म्हणल्याक आमकां पवित्र स्नान मेळ्ळां. वय खरेंच सत म्हणटात. भावार्थ आसा म्हूण हांगा तुमच्या मदल्यांक कितल्यांक 18, 20, 25, 50 वर्सांचे प्रायर पवित्र स्नान मेळिल्लें. बालतीम खंयच्या प्रायर मेळिल्लो? 40 वर्सांनी 40 दिसांनी. कोण हांगा ओगे आसा. आमी आतां विचारलें जाल्यार म्हणूंक पुरो फादर म्हाका खबर नासलें हांव बाळशें आसलें फादर म्हणून. केदाळा दिल्लो म्हूण म्हज्या पाय मायन दिल्लो म्हाका खबर ना म्हूण. जायत न्ही. आतां सकटांक आमकां हांव चिंता सकटांक ल्हान आसतनाच पवित्र स्नान मेळ्ळां. पूण उगडास करा तुमच्या पवित्र स्नानाच्या घडये या तुमच्या भुरग्यांक पवित्र स्नान दिता आसतना भावार्थाची उसारणी कर्ण. सैतानाक पाठ करतात वय हांव पाठ करता. एका सनीचा देवाक सत म्हणटात वय हांव सत म्हणटा. ताचे उपरांत याजक म्हणटा तुमच्या ह्या भावार्था वयर हांव तुमच्या भुरग्याक पवित्र स्नान. म्हणजे हांवेंच सांगूंक जाय आसलें पूण म्हज्या नांवान म्हज्या आवय बापायनी सांगलां देखून भावार्थाक लागून तुमकां पवित्र स्नान मेळ्ळां. देखून आमी क्रिस्तांवां देखून भावार्थाची मनशां आनीकी सोदून वेचे नाका. भावार्थ खंय आसा म्हूण. देखून हें वाचप पळया. भावार्था वरवीं आमी नितीवंतपण जोडलां. येदोळच जोडलां. भावार्था वरवीं आमी नितीवंतपण येदोळच जोडलां. नितीवंतपण म्हळ्यार कितें? नितीवंतपण म्हळ्यार कितें? शब्द आयकूंक ना. नितीवंतपण म्हळ्यार कितें? नितीवंतपण म्हळ्यार हांगा कोंकणींत आमकां शब्द जस्टिफिकेशन म्हणटा आमी इंग्लीश भाशेन. म्हळ्यार हांवें सोडवून जोडल्या. हांवें सोडवून जोडल्या. हांव स्वतंत्र जाल्यां. हांव देवाचें भुरगो जाला मात्र न्ही हांवें सोडवून जोडून जाल्या. हे दोळच. देखून क्रिस्तांवां आमी सकटां हांगा आसचीं. सोडवून जोडूंक वेचिंगी या सोडवून जोडुल्लीं. कितें म्हणटात? सोडवून जोडूंक आसचीं या सोडवून जोडुल्लीं. थोडीं जाणां कांय उलयनात. म्हाका व्हडल्यान जावंक जाय नातल्यार हांव गेलो. सोडवून जोडूंक आसचीं या सोडवून जोडुल्लीं. आमी सकटां सोडवून जोडुल्लीं मनशां. स्वतंत्र आसलीं मनशां. पयर हांव खंय एक शिवमोगा तेणे गेल्लो. थंय खंय खंय बायलो साखरे बायलो. थंय लागीं भोंवता आसतना थंय मस्त हस्ती आसात आने. आनी थंय उलोवन आसतना भुरग्यांक सांगूंक जाय एलिफंट. हस्त म्हळ्यार नातल्यार कोंकणीन सांगल्यार समजना थोड्या फावटी. वय न्ही पळयल्याय न्ही तुवें? पळयल्याय. आतां देखीक मम्मीक पळयनाका. आणे म्हळें हांवें. ओके. थंय तांकां ओड आसात. तांकां पांयांनी सांखळींनी बांदून घालां चेनींनी बांदून घालां. तांकां थोड्या फावटी स्वातंत्र्य दितात जाल्यार तांच्या पांयाक चेनी आसात. थोड्या फावटी तांकां स्वतंत्र सोडतात रानाक वचूंक जाल्यार ते आणकी गुलाम देखून त्यो हस्ती गेल्यार रानांत गेल्यार परत्यान थंयच फाटी येतात. आमच्या गोरवां सारकें न्ही. देखून आमकां स्वतंत्र म्हणटा आसतना आमी स्वतंत्र आसल्यार आणकी तसल्या गुलामपणांत आसूंक पुरो. देखून सांग पावल उगडास करून दिता आमी ती स्वतंत्र मनशां. येदोळूच आमकां स्वतंत्रपण सोडवून मेळ्ळ्या.
आमी कुरपेच्या पावंडार आमी पावाशे आमकां वाट वेल्ली जेजूनच. देखून आमी ह्या हंताक पावूंक आमकां वाट वेल्या जेजून, कित्याक ताणें आमचे खातीर मरून आमकां सोडवून दिल्या. पूण उपरांत सांग पावलो सांगता, आमी ह्या सोडवणेच्या वाटेर, सोडवण जोडिल्ल्या वाटेर, सासणाच्या जिविताच्या वाटेर आसतनाय आमी त्या संवसाराची, जाल्यार ह्या संवसारांत सोमकूंक आसा, ह्या जिवितांत कश्टांची जिणी जिवंक आसा. आनी आमी कश्ट सोंसतना आमकां सोंसणीकाय येता. 3 उतरां वापरल्यान सांबाळून. कश्ट सोंसता आमकां सोंसणीकाय येता. सोंसणीकाय येवची कश्ट दिल्ल्यांत. ताचे उपरांत सोंसणीकाय आमकां तिरासान दिता म्हणटा. तिरासान म्हळ्यार हांव कितेंच आसूं, म्हज्या शेवटाक पावता पर्यंत हांव वाट समकतलो म्हणून. आनी असलो बरवसो आमकां सांग पावल सांगता निराशी करिना. देखून भाव भयणीनो, आयच्या दिसा हो नियाळ करता आसतना हांवें मुखल्या विशयाक तुमकां तयार करचें. सवकास करून मुखल्या भागांत एक 10 मिनटां उपरांत आमी एक 10-15 मिनटां प्रेज एंड वर्शीप करतले हांव. ताचे उपरांत आनी एक भाग मुखार सेतले हांव. आतां ह्या मुखल्या 1.5-2 दिसांनी 2.5 दिसांनी आमी कितें जोडूंक आसा ताका तयारी करच्याक आमी स्वतंत्र मनशां जाल्यारय आमकां थोड्या बांदपासांनी बांदून घाला. आमकां कुरपा मेळची आसल्यारय अडखळ घाल्या. ह्या अडखळेंक लागून आमकां कुरपा संपूर्ण मापान जियोंक जायना. हाका लागून एक शिकोवन हांव तुमकां उपरांत दितां. हाका तयारी करच्या खातीर पयलें उगडास दवरया. आमचे पातकी सैम म्हणटा आसतना देवान आमकां संपूर्ण कुरपेंत नवें जिवीत दिलां, जाल्यार मन परिवर्तनाची अती गरज आसा. मन परिवर्तन, जिणी बदलाप. आतां जिणी बदलाप म्हणटा आसतना थोड्यांनी एकच बोटी चिंतचें, हांव एका रेतीर गेलो, देखून फाल्यां हांव खाली पांयानच चलतलो. फाल्यां हांव कितें मांस मासली खावंक सोदचो ना, सकड उपवासच करतलो. थोड्यांनी आमकां म्हणचें आसा, तूं रेतीर गेलय 3 दीस करशिल्ले, 1 हप्तो गेलोय, आनी कितले थंय हांगा सगळ्यांनी गेलोय, तुज्या जिणेंत बदलाप जावंक ना म्हूण आमकां थोड्यांनी टिका करची आसा. थोड्यांनी म्हणचें आसा, तूं आणकी तसोच आसा गी, जाल्यार रेतीरेक वचून फायदो कितें. कारण आमचें मन परिवर्तन जालां गी ना गी म्हणून. हाका लागून एक ग्रेक भाशेंत बरो शब्द आसा, मुळावो शब्द मेटानोइया, म्हळ्यार परती बदलाप. यू टर्न म्हणटा आमी. यू टर्न. हांव असो गेल्लो, थंय जावन अशें वचूंक जायना, वाट ती म्हणून हांवें असो गेल्लो, परत्यान फाटी येवन म्हजी जिणी आरंभ करूंक आसा. कुरपेची जिणी, मेटानोइया, परती बदलाप, जिणी बदलाप. हें केल्या शिवाय आमकां कुरपा मेळ्ळ्यार ती कुरपा जियोंक जायना. कित्याक ती कुरपा प्रभाव नासतना, उपाय नासतना भायर वळून वता. 2 दाखले दिता. तुमी आमच्या कितें वयर घाटा वयर गेल्यात जाल्यार थंय तांकां पावस आयलो, थोडोच पावस आयलो, सगळो पावस भुमीर बरो कन्न जिरता. पूण आमच्या ह्या करावळीच्या प्रदेशांत आसल्ल्यांक तुमकां पावसांत इतलो पावस येता, कितें जाता? पावसांत इतलो पावस येता, कितें जाता? सकड वळून न्हंयक वयता. थोडो आमच्या भुमींत उरता जाल्यार पळया, हांगा पडुल्लो पावस जर तर त्या गांवांनी पडुल्लो, कितलेशें उदक आसतें. पूण हांगा सकड पावस पडटा, भुमीक भायर वळून वता, दर्याक वळून वता. देखून पावस, देवाची कुरपा आमचेर इतल्या मापान आयल्यार थोड्या फावटी आमी अडखळ घालता. देखून हो पावस, ह्या कुरपा आमच्या जिणेंत प्रभाव घालूंक शकना. हाका लागून उपाय कितें? आतां कोणाय की घरच्या स्त्रियांक एक सवाल विचारता. तुमी घरा दूद उण करतात न्ही? फाटली म्हाका पयस दिसता, देखून हांवें मुखल्या लागीं उलोवचें. वडनय न्ही, बेजार करनाकात. तुमी कोण बाय तिच्या लागीं सारया, घरा दूद उण करताय न्ही? करनाय?
वय त्याला वय म्हणा, तिने वय म्हणा. ओके, दूध उण करतात. आज सकट तें दूध तुमी वापरलें, फाल्यां तुमकां परत्यान दूध उण करूंक कितें करताय तूं? भुरगीं तुमकां एक ते भुरग्यांक कॉम्पिटिशन न्ही कितें तुमकां सांगतात न्ही, एक कितें वणटें मारलें आनी एक घालें तें फ्रिज्जांत घालें, फ्रिज्जांत काडलें आनी पुरो म्हणून तो खेळ आसा न्ही. आयकला न्ही तुमी? आयकूंक ना? ये देवा, म्हणजे त्याला दोनपरां आतां खेळ खेळीचे जाले. थोड्या फंक्शनाक, काजाराच्या फंक्शना वेळार आनी खंयच्या फंक्शना MC पुरो आसले खेळ करतात. हां, तुवें आज दूद उण केलें, फाल्यां तुका परत्यान दूद उण करूंक जाय, कितें करताय बाई तूं? कितें आज आळे ती म्हणटा, आज वापरलें आयदन बरें घासून नितळ करून फाल्यां परत्यान वापरता. फाल्यां तेंच दूद आनी परत्यान दूदच उण करचें न्ही, कितें जाता? पाड जाता. देखून आमच्या जिणेंत कुरपेन प्रभाव घाली जाय तर कितें पोरणें आसा तें सकट घासून धुवन नितळ करून ताका शायनिंग हाडून फाल्यां परत्यान तांतूं नवे वस्तू घाल्ल्या वेळार ताचो फायदो आमकां मेळटा. देखून मन परिवर्तनाक गरजेच्यो तीन संगती आसात, त्यो हांव तुमकां उपरांतल्या शिकोवण्या वेळार सांगता. पूण ताच्या की पयलें मोती कोरा. 3 संगती कोणाक बरोवंक जाता बरया, हेरां बायपाट करा. पूण त्यो 3 हंत आमी पाळूंक आसात. पयलो हंत, पयलो विशय, देव तुका कृपा दिता आसतना, देव तुका लागीं आपयता आसतना धैर्य घे. पयलो विशय धैर्य घे, भिये नाका. देवाची कृपा ह्या काकुतीची जिणी धैर्य आसलेल्यांक मात्र. क्रिस्तांव कोण तो? क्रिस्तांव कोण तें? धैर्य आसलो मनीस मात्र क्रिस्तांव. भिवकुऱ्यांक क्रिस्तांव जावंक जायना. नांव तुजें क्रिस्तांव उरूंक पुरो, नांव तुजें सरनेम कितें क्रिस्तांवाचें आसूंक पुरो, पूण धैर्य नातल्ल्यांक क्रिस्तांवपण फावो जाल्लें न्हय. कित्याक आमचे सुरवेले क्रिस्तांव सैत धरले ते मोरूंक तरी तयार आसले. पयलें लक्षण धैर्य घे. आनी हाका लागून शुभवार्त हांव वाचता उपरांत मुखल्या भागांत. धैर्य घे. दुसरें, तुजें पातक रड. आतां थोड्यांक गाम येणे सकट देंवते आसा, तो देंवल्यार पावना, उपरांत गाम दोळ्यान धांवन देवूंक जाय. पातक रडचें तें. तुजें पातक रड. तिसरो भाग, देवाक शरणागत जा. देवाच्या शरणा ये. तुकाच खालतें कर. पयलो विशय कितें म्हळ्यार हांवें? धैर्य घे. दुसरें मेट, तुजें पातक रड. तिसरें, देवाक शरणागत जा. अशें केल्ल्यांक हांव तुमकां उपरांत देवाचें उतर वाचतलो आनी तें आयकत आसतना तुमकां समजतलें. अशें केल्ल्यांक देवी इनाम दिता. कोण धैर्य घेवन जेजू लागीं येता ताका जेजू कृपेन भरून धाडटा. देखून कोण येता धैर्य घे म्हळ्यार हांवें धैर्य घे आनी जेजू लागीं ये, तांकां जेजू कृपेन भरून धाडटा. हांवें म्हळें पातक रडा आनी आमचें पातक बोगसातलें. हांव उपरांत सांगता तुमकां. पातक रडा म्हणटा आसतना पातक रडचें फकत पातक हांवें ताका फातर मारलो, हांवें ताका 2 मार दिले, हांवें थोड्यांक गाळी शिराप दिलो, तें न्ही. सोम्या म्हाका बक्षीस हांवें अपराध केलो, तें रडणें न्ही. पातक रडचो विशयच दुसरो आसा. तिसरें हांवें म्हळें शरणागत जा. ह्या देवाक कोण शरणा येता ताका देव साल्वासांव दिता, सोडवण दिता.
तीन संगती फाळल्यार तीन फळ आमकां मेळटात. खंयच्यो संगती? पयलो मन परिवर्तनाचे खरें लक्षण. पयलो विशय खंयचो? धैर्य. दुसरो तुजें पातक रड. तिसरो विशय देवाक शरणागत जा. आनी असो फळ जावन देव तुका कितें दितलो? धैर्य घेवन ताचे लागीं आयिल्ल्यांक देव कुरपेन बरोवन धाडटा. कोण आपलें पातक रडता ताका देव बक्षिता आनी कोण शरणागत जाता ताका देव सोडवून दिता.